नोकरी ना म्हण गोंयचे तरणाटे डिप्रेशनान वचपाक लागल्यात. मुखेलमंत्र्यान सगळे कुशीक दवरून ह्या गंभीर विशयाचेर लक्ष घालपाक जाय म्हण आमदार मायकल लोबो उलयला. RDX गोवा खातीर कळंगूटच्यान गौतम शिरोडकार. When the issue came up in the parliament about unemployment, we have to check where Goa stands. You look at other small states in India and you look at Goa, and you will clearly come to know that unemployment has increased in the state of Goa. It is not only now at the time of COVID, means for the last 2 years. It has started from the last 6 to 7 years. And it is a matter of concern. And this government of the day needs to address this. And it is just not should be a lip service. म्हणजे तोंडान उलोवन जायना. हेचेर लॉंग टर्म मेजर घेवचे पडटले. आनी हांव जेन्ना म्हणटा लॉंग टर्म मेजर, it is not only government job. We will have to bring people friendly, eco friendly गोवा जो आमचो एक धाकटुली स्टेट हा, हिंगा कसली इंडस्ट्री आमी हाडपाक शकता. फार्मा इंडस्ट्रीज जे रेड टेपिझम हा आमच्या हितून जेन्ना भितर सोदता, एक इंडस्ट्री भितर येवंक सोदता, ते जेन्ना पळयता की इतल्यो वस्तू हिंगासर हे करचे पडटा, म्हणजे टू आयडेंटिफाय अ प्लॉट थिंगा एजंट हा, डबल एजंट हा, थिंगा हेचे चेअरमॅनाक मेळपाक इतले मनशा कडसून वयचे पडटा. थिंगा वॉटर सप्लायाचे प्रॉब्लेम, म्हणजे सिंगल विंडो जो गव्हर्नमेंट दाखयता तो ना. हो आमचो चार्ज हा गव्हर्नमेंटाचेर. इट्स अ चार्ज, वी आर चार्जिंग ऑन दिस गव्हर्नमेंट that there is no single window as far as industry is concerned.